Welcome to the Garden of Glory. Here we share tomorrow's Mass readings today so that you can listen, practice, and prepare your heart before the Holy Mass. All readings are in Konkani, along with short reflections and prayers to guide you in your daily faith journey. दानियल प्रवाद्याच्या पुस्तकावेलें वाचो. त्या दिसांनी आजारियास उज्या मोदें उबो रावून अशें प्रार्थोन करूंक लागलो. सर्वेस्परा, तुज्या नांवा खातीर आमकां सदांकाल सांडू नाका. तुवें मळबाच्या नोखेत्रां सारकी आनी वेळे वयले रेवेच्या कोण्या सारकी हिशोब नासलोली संसद भासायली त्या तुज्या इश्टा आब्राहमा खातीर, तुज्या चाकरा इजाकाक लागून आनी तुवें पवित्र केल्ल्या इस्रायेला पासत तुजो करार कुशीन दवरूं नाका. आमकां तुजे काकलुती विरेत सोडूं नाका. सायबा, आमी आतां सगळ्या राष्ट्रां परस ल्हान जाल्या. सद्याक आमच्या पातकांक लागून सगळे प्रितुमे वयर मनीस आमची बेपरवा करतात. ह्या दिसांनी आमकां कोण एकलो फुडारी ना, प्रवादी ना, राजा ना, होम ना, योद्न ना, बलिदान ना, धूप लासोवप ना. तुका पयलीं फळां भेटोवपाक आनी तुजी कुरपा जोडून घेवपाक जागो ना. पूण केंकऱ्यांचे आनी पाडकुळ्यांचे वो दाटया मोठ्या मेंढऱ्यांचे होम जाल्ले परी आमची खोंती बरीत काळजां आनी खालते जाल्ले आत्मे तुका मानो. हेंच जावं आयच्या दिसा तुजे मुखार आमचें बलिदान आनी सगळ्या काळजान तुजो पाटलाव करूंक आमकां निर्मी. कित्याक तुजेर विस्वास ठेवतात तीं कोदींच फटवोवची नात. आतां सगळ्या काळजान आमी तुजी खुशी पाळूंक लागता. तुजें भें धरता आनी तुजे मुखामोळ आशेवन सोदता. आमकां लजेक सांपडावंक दिवं नाका आनी तूं दुलोप आनी भोव काकलुचार म्हूण आमकां दाखय. तुज्या अजापाच्या कोरण्या प्रमाणें आमकां सोडवून दी आनी तुज्या नांवांक मोहिमा जोडून घे. सायबा, सर्वेस्पराचें उतर. देवाचे पडुपकार. आमचो जबाब तुज्या भोलेपणाचो उगडास धर. सर्वेस्परा, तुज्यो वाटो म्हाका वळखून दी. सर्वेस्परा, तुजे मार्ग म्हाका दाखय. तुज्या स्वताच्या मार्गावेल्यान म्हाका चलोवन व्हर. म्हाका तुजी जाणवाय शिकय. तूं म्हजो देव, तूंच म्हजो तारोक. जबाब तुज्या भोलेपणाचो उगडास धर. सर्वेस्परा, तुजी काकलूत विसरूं नाका. सर्वेस्परा, तुजो पुर्विल्ल्या काळांचो मोग मनांत धर. तुज्या भोलेपणा खातीर सर्वेस्परा दीस रात तुजेर विस्वास दवरून आसा. जबाब तुज्या भोलेपणाचो उगडास धर. सर्वेस्परा, सर्वेस्पर बरो आनी एकाच उतराचो. वाट चुकलोल्यांक तो मार्गार हाडटा. खालत्यांक तो स्वताच्या मार्गार चलोवन व्हरता. दुर्बळांक आपली वाट दाखयता. जबाब तुज्या भोलेपणाचो उगडास धर. सर्वेस्परा, उद्गार. आतां तरी म्हणटा सर्वेस्पर, सगळ्या काळजान थावन म्हजेशी परतून येयात. कित्याक हांव सगळोच भोलो आनी काकलुचार. मातेवा प्रमाणें जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान.
पेद्रून जेजू सोरशें येवन म्हणलें, सायबा, कितले फावटी म्हज्या भावान म्हजेर चूक केल्यार हांवें ताका भोगसूंचो? 7 फावटी लेगून? जेजून ताका जाप दिली, 7 फावटी न्हय, पूण 70 फावटी 7. त्या पासत आपल्या चाकरांचो हिशोब घेवंक सोदतल्या एका राजा परी सोर्गींचे राज. हिशोब घेवंक सुरू करतोच 10,000 तालेंत रीण आसलेल्या एका चाकराक राजा मुखार हाडलो. फारीक करूंक ताचे कडेन कांयच नासलें देखून ताचे बायलेक, भुरग्यांक आनी ताचे लागीं आसलें नासलें तितलेंय विकूंक आनी रीण फारीक करूंक ताच्या धोनयान हुकूम घालो. तेन्ना हाता पांयां पडून चाकरान ताचे कडेन अशें मागलें, तो कोस काडून मातसो राव, सगळें तुजें हांव फारीक करतां. चाकराचे चुरचुरे धरून धोनयान ताका सोडलो आनी ताचें रीणूय भोगशिलें. हो चाकर भायर गेल्या उपरांत ताका 100 दिनार देणें आसलोलो. आपणा बराबरचो एक चाकर ताका मेळ्ळो आनी ताका धरून तो ताची गोमटी पिडूंक लागलो. ताणें म्हणलें, म्हजें रीण फारीक कर. पूण ताचो वांगडी पांयां पडून ताचे कडेन अशें मागूंक लागलो, तो कोस काडून मातसो राव, सगळें तुजें हांव फारीक करतां. तरी तो आयकोना जालो, पूण गेलो आनी आपलें रीण फारीक करीसर ताणें ताका बंदखणींत घालो. हें घडलोलें पळोवन ताचे बरोबरचे चाकर भोव दुखवले आनी वचून घडलोलें तितलेंय आपल्या धोनयांक तांणी कळीत केलें. तेन्ना धोनयान ताका आपोवन हाडून म्हणलें, खोट्या चाकरा, तुवें म्हजे कडेन मागलें देखून हांवें तुका सगळें रीण भोगशिलें. तर म्हाका तुजी दया दिसली तशीच तुका तुज्या बरोबरच्या चाकराची दिसूंक नाका आसली. आनी रागाभरीत जावन सगळें रीण फारीक करी पर्यान धोनयान ताका कोसाबाच्या हातांत घालो. तुमी जोण एकलो तुमच्या भावां भयणींक काळजांत थावन भोगशिना जाशात जाल्यार म्हजो सोर्गींचो बाप तुमकांय भोगशीचो ना. सोमयाचें शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराक मागणें. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव झरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका सरकार मोहिमेन भरलो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून पुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासतां आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागतां. जोण एकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शाती पावय म्हूण मागता आनी सोगटां पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोवे बापाक वाखणता. आमेन. नियाळ. सायबा, कितले फावटी म्हज्या पेल्यान म्हजेर पातो केल्यार हांवें ताका भोगसूंचो? माथ्यू 18 ओळ 21. नियाळाक आधार. हो प्राचीत काळ. आमकां देवाची काकलूत मागून घेवचो आनी दुसऱ्याक भोगसणे दिवन जिवीत बदलपाचो काळ. दोग शेजारी
एकामेकाच्या सामकाराक जियेतालीं. जावं भाटाक, रस्त्याक, घराक ओ निमाणे भुरग्यांक लागून पासून दुस्मानकायेन वाडटालीं. एकामेका सोवें गोरवान निड्डूकायेन वाडटालीं. शांती ओ बोगसोणें दिवप तांच्या तकलेंत वचोन आसलें. हांव कित्याक माफी मागतलों हें वांकडे मोन घेवन जियेतालीं. आयच्या शुभ वर्तमानांत राजा चाकराचें रीण भोगशिता, कारण ताणें राजाच्या पांयां पडून मागलें. पूण होच चाकर आपल्या वांगडी चाकराचें रीण भोगसूंक फाटीं सरलो. आपल्याक मेळ्ळोली कुरपा दुसऱ्यां सोबें वांटूंक विसरलो. जोडून घेतलोली कुरपा एकाच खिणा भितर ओगडायली. जेजू शिकयता, जितले फावटी पेलो म्हजेर पातो करता तितले फावटी म्हणजे 70 फावटी 7 पासून हांवें ताका भोगसूंचो. ह्या प्राचीत काळांत दुसऱ्यांक बोगसोणें दिवं देवाची कुरपा आमकां जोडून घेवया. प्रमाणीक काळजान नितळ निर्मळ आमचें जिवीत करुया. देवाची दया मोया आमी वळखून घेवया. दयाळ बापा, ह्या प्राचीत काळांत आमी एकामेका थंय बोगसोण्याची मनशां जावंक आमकां तूं तुजी कुरपा फावो कर. आमेन. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share and subscribe. Dev baren koro.